नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। हाली खंयचो व्हिडिओ कंटेंट क्रिएटर व्हायरल जाता तेन्ना ताच्या व्हिडिओ खाला काय विशिष्ट कमेंट्स येतात। नॉर्थ गोवा अटेंडन्स ह्यो, साउथ गोवा अटेंडन्स ह्यो। फुडलो कमेंट असता तो म्हळ्यार पोंडा हॅज लेफ्ट द चॅट। फोंडे उत्तर गोंयांत काय दक्षिण गोंयांत अशा आशयाचो हो जोक वा मीम आसा आणि हे पुराय गोंयांत फामाद आसा। जोक फकाणां कुशीन दवरलो जाल्यार हो विशय गंभीर असो आसा। फोंडे तालुका सुरवेक उत्तर गोंयांत आशिल्लो। 2015 वर्सा लोकसंख्या तसेच जिल्लो पंचायतीची संख्या काय प्रमाणात समान करपा खातीर ताका दक्षिण गोंयांत समाविष्ट केलो। मात लोकसभा मतदारसंघाचेर नदर मारली जाल्यार फोंडे तालुक्याचो काय भाग म्हळ्यार प्रियोळ विधानसभा मतदारसंघ उत्तर गोंयांत लोकसभा मतदारसंघात येता, जाल्यार बाकीचो भाग फोंडे, शिरोडे आनी मणकय दक्षिण गोंय मतदारसंघात येता। हाका लागून उत्तर काय दक्षिण हो प्रश्न उप्रासलो। जेन्ना फोंडे तालुक्याचे स्थलांतरण जाले त्याच वेळार फोंडेचे सध्याचे आमदार आणि मंत्री रवी नायक हांणी हाका तिसरो पर्याय जोडिल्लो, तो म्हळ्यार फोंडे मुख्यालय आशिल्लो तिसरो जिल्लो। अधून मधून तिसऱ्या जिल्ल्याचो विशय येतालो, मात ह्या मागणीन तितलो नेट असो धरूंक नासलो। मात वाडट्या लोकसंख्येच्या फाटभुंयेचेर हे मागणीन नेट धरला। काल शुक्रारा सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांणी सावड्डे, फोंडे, शिरोडे, मडकय, प्रियोळ, वाळपय आनी सांखळे विधानसभा मतदारसंघाक मिळून फोंडे मुख्यालय आशिल्लो नवो जिल्लो करचो अशें प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशनान विधानसभेत मांडिल्लें। कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल हांणी गांवकार हांच्या विधानाक विरोध करताना केपें वाठाराची अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या चड असल्या कारणान केपें नव्या जिल्ल्याचें मुख्यालय आसचें अशी मागणी केल्ली। सभापती तवडकर हांणी काब्राल हाच्या मागणेक तेंको दिल्लो। केपें आनी काणकोण वाठार तुळेन उण्या उदरगत जाल्ले आसात। समतोल उदरगत सुनिश्चित करपा खातीर तिसऱ्या जिल्ल्याचें मुख्यालय केपें हांगा असल्यार योग्य थारतले अशें तांणी सांगितलें। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या चर्चेत हस्तक्षेप करून तिसरो जिल्लो स्थापन करपाची शक्यताय तशेंच ताच्या अर्थीक परिणामाचो अभ्यास करपा खातीर डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स खाला एक समिती नेमला अशें सांगलें। आता ह्या नव्या तिसऱ्या जिल्ल्याची आनी गरज कित्याक आसा हाचेर एक नजर मारूया। गांवची आनी शाराची उदरगत देशाच्या उदरगती खातीर म्हत्वाची। जिल्ले तयार करप प्रशासनान म्हत्वाची भूमिका पार पडटा। थळाव्या प्रशासन आनी उदरगती खातीर सरकारा कडल्यान निधी आनी हेर जायते फायदे जिल्ल्याक मेळटात। मात सरकारी खजिन्याक जावपी खर्च आनी थळाव्या लोकांची गरजो लेगीत विचारांत घेवपाची गरज आसा। जिल्लो निर्मिती राज्या खातीर जायते फायदे घेवन येता, ताका लागून बरे प्रशासन आनी शासन म्हणजेच ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी गव्हर्नन्स खातीर मदत जाता। नागरिकांचो कंप्लेन्स आनी कन्सर्न्स वेळार सरकारा मेरेन पावता आनी कल्याणकारी येवजण्यांचो फायदो राज्याची पयसुल्ल्या कोनशांनी पावपाची खात्री करता। जिल्लो निर्मिती एकतर एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डरा वरवीं वा विधानसभेत कायदो करून करूं येता। जायती राज्यां फक्त अधिकृत गॅझेट नोटिफिकेशन जारी करून एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डराचो मार्ग पसंत करतात। ही स्टोरी तुमच्या खातीर बरयल्ली सूरज कामत हांणी।